भुरग्यांचे जनन कुटुंबांक आनंद. जशें कुटुंबान भुरग्याचे जनन सर्वांक संतोश हाडटा तशें क्रिसमस म्हणजे जेजूच्या जननाचें फेस्त आमकां सर्वांक संतोश हाडटा. जेजू जल्मल्ल्या दिसा मनशा सवें सुकणीं सावजां, रूख झाडां, दर्या सागोर सयत संतोसली. अंतराळार आंज बुडवे आनंदान ग्लोरिया म्हणून गायन करतालीं. तर आतां त्याच आंजाच्या कोरां संगी मेळून आंज बुडवे वयर अंतराळार गीत गावन तांचे संगी आमी संतोश पावया. जेजू बाळ जल्मला, देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयला. तो आतां आसा आपले आवय मोरयेच्या उस्क्यार. मोरी जेजूक आपल्या उस्क्यार न्हिदयता आनी म्हणटा, न्हिदे बाळा. तर हे चिंताप आटापचें हुट्ट्यान क्रिस्ता गोदलियागा गीत गावून आमी जेजूच्या जनना विशीं विस्मीत पावया.
जेजूचे जन सगळ्या मनशाकुळाचे समोर करच्याक घडले पूण हाका संवसार तयार जातलो आनी जेजू वळखूंक सरवलो. हर एक वर्सा आमी क्रिस्मसाक जायती भायली तयारी करता पूण जेजू आमच्या काळजांत वळखूंक सरवता. तरी क्रिस्मस आमकां जेजूक आमच्या काळजांत वळखूंक आदाराचें जावं. आता इंस उतराटाची गीत बाळ जल्मला संतोष पटला गाऊन जेजू आमच्या काळजांत वळखूंक प्रयत्न करूया. ताचे सुवात सजून आयले उदेंतीचे देग रात हाका वाट दाखयली एक पजली नखेत्रां अशें ते पावले जेजू जल्मल्या गोठ्यात आनी तांणी अर्पिल्ल्यो ताका काणिको भांगर धूप आनी रक्तांबळ. तर आतां त्या देवारायांचे कोयण आनी त्या नखेत्राचे वर्णन आटापचें गीत राय उदेंतीचे आमी गावया आनी जेजूची वाट आमच्या जिवितांत ती सोदूंक प्रयत्न करुया. स्वादिक रात भागी रात ते जागी उसवाडाची रात
रात संसारात काळो काडटा रात येतस सर्व उजवाड आशेतात आनी दिवो पेटोवन काळो पयस करतात पूण त्या नंतराचे रात्री जगमलो एक सस्नीक प्रकाश तो जेजू ख्रिस्त जो संसाराचो काळोख मात्र न्ही मनशांच्या काळजाच्या गुंडायेंत लिपोन आसलो काळोख सयत पयस करूंक शकता तसलो प्रकाशीक उजवाड तो तर हे रातीचे वर्णन आटापचे स्वादीक रात भागी रात आनी गीत गावन आमची ही नातालाची रात प्रकाशीत करया. काळजाचे गायन संतोषाचे नीज वर्णन ही रात संतोषाची जेजूच्या जननाची रात ही संभ्रमाची नाच आणि गायन आमच्या संभ्रमांतलो संतोष गीतलो म्हूण वर्णिता. तेच परी आयचो क्रिसमस सगळ्या संवसारात सगळ्यांनी आमी संतोषान गावून नाचाशें करता. तर हे वर्णन आटापचे ये बेलयाक वसोया कंदार गांव सगळ्यांनी आमचो संतोष उसाया. आयकल्ले तुवें हे मोत्याने राती एक बाळ कैदी रडता पळयले तुवें एक काळके राती मुळपा येता नासता. आयकल्ले तुवें हे मोत्याने राती एक बाळ कैदी रडता पळयले तुवें एक काळके राती मुळपा येता नासता. आमी पळयल्यात ताराची शिट्टी दर्या ये मेलया वसुया
या बाळाची भेट करूया. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Aikăni gândume, e prășăndrani, anceacă întrări găita. Poleni gândume, e pagirati, shalom, anca melota. Aikăni gândume, e prășăndrani, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. करिया नमान ताका पाठोवया प्रणाम. जेजूचे जनन एका रायाचे जनन. तो राय तरी खलतो जावन एका गोरवाच्या गोट्यान जल्मता. पूण ताका लागता नमान रायांचो, आंच्या गोडव्यांचो आनी गवळ्यांचो. तर ह्या संदर्भात आमी बेतलेमा शहरांत म्हणलें गीत गावया आनी या सर्व संगता आमचोय खरो नमान जेजू पाठोवया.
मोगाचेनो ह्या संभ्रमीक नातालांबेस्ताच्या मिसा खातीर जाल्ल्यांक सर्वांक स्वागत आनी आयच्या ह्या संभ्रम मिसाचे पिरजन जावन आसात श्रीमान लेस्ली लुईस तांकां भेट्टू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो सोम्या जेजूची जल्माची परब व्हडा संतोशान आचरण करूंक ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती सांगता आयल्या. आयची देवस्तुती जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया शांती पाचारया म्हणलो संदेश दिता. 2025 सोमेच्या जुबल्यावाच्या ह्या वर्सा देव मनीस जाल्ले घडीस संतोषान संभ्रमान पवित्र सभा आचरण करता. जेजूचो जन काळोखांत असलेल्यांक उजवाड, दुखेस्तांक संतोष, निराशे जाल्ल्यांक बरवसो, पातक्याक बक्षणे आनी सगळ्या मनशा कुळाक सोडवणेची बरी खबर. आयच्या ह्या दिनरचनेच्या बलिदान वांटो घेतना जेजूच्या जल्मा वरवीं लबलोलो उजवाड आनी सोडवणेची बरी खबर ह्या येवकारिस्ता वेळार आमकां समेस्तांक लाभो म्हूण भवार्थान मागया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या पवित्रतेंत पावते परे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परसळान तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या सपुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो अंकवार मायेचो अस्कत बाळोक जालो, तर तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर बाबार्थान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार ताचे संगता संपोवन उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशान रावतेल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात, कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचें जूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें. धरणीर जणजणतलीं सगळीं पांयां तणां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां उलपून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बूध दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या शिवसनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां हांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दरबाराचो सर्वेस्वर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतारें, देवाचे ओडकार. आज आमकां जल्माला तारो, तोच क्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारो, तोच ख्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारो, तोच क्रिस्तो मी. आज आमकां जल्माला तारो, तोच ख्रिस्तो मी. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हर्षिया, ताचें नांव वाखणा. आज आमकां जल्माला तारो, तोच ख्रिस्तो मी. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया, जनांगांमोदें ताची महिमा प्रगट करा.
सर परजांक ताची विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारो दोस क्रिस्तोमी. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू आखो संसार गरजो दर्या सागोर आनी तांतले सर फूल पिकासवे उल्हासू भूंय बाटा संतोषान हालो धलो रुका जडांनी भरलेली रानावना. आज आमकां जल्माला तारो दोस क्रिस्तोमी. सगळी सृष्टी उल्हासू येता त्या सर्वे स्पोरा वय येता तो पृथ्वीची मुनसुबी करच्या सगळ्या संसाराची सत्ता समेस जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. आज आमकां जल्माला तारो दोस क्रिस्तोमी. आज आमकां जल्माला. सापावलून तिताक बरयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाळ भावा, ह्या सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंतदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवस्यान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड कर दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हे हालेलुया 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 हालेलुया. संतोषाची बरी खबर सगळ्या संवसाराका जैता. जल्माला आज आमकां बाळो तोच तो क्रिस्तोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी अगुस्त चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन
क्वेरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्ता आपलें नांव दाखल करूंक आपल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरता शहरांतवन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शाराक म्हणजे बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताच्या सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन एक खावणेंत न्हीद आयलो, कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तवळ एकाच साणें सरेस्परसो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक घुर्त फळयांनी गुट लावन खावणें न्हिदयलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच जाणें देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळभरांचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति वन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यांत त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, तो एक रोमी सोजेर एका हिवाळ्या राती शहरा भितर रिक्त आसतना अर्दो विणगो आसोन हिवान आंकुडच्या एका भिकाऱ्यान ताचे लागीं भीक मागली. भिकारी भुकेन आनी हिवान कंगाल जाल्लो. सोजेरा लागीं त्या वेळी पयशे नातले. ताणें आपलो दोगलो काडून 2 कुडके केलो आनी एका कुडक्यान त्या भिकाऱ्याक ताणें पांगरयलो. ते राती पिंजल्लो दोगलो न्हेसल्लो जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, हांव उक्तो आसलो आनी तुवें म्हाका न्हेसोंक दिलें. हो सोजेर हेर कोणीय न्हय, बगार फ्रांसाचो सा मार्टीन. ह्या एका गणिताद्वारे आमकां आयचो संदेश स्पश्ट रितीन उगडाप जाता. म्हणजे दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावया, गोट्यांतल्या जेजूक भेटया. दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावया आनी गोट्यांतल्या जेजूक आमी भेटया. क्रिसमस केवल गर्दनाच्या गोट्यांत आसच्या क्रिस्ताक पळोवंक मात्र सीमीत न्हय. बगार आमच्या बोवारी आसच्या दुर्बळ्या आनी गरजेवंतांतय क्रिस्ताचें हजारपण देखचें
ते एक आपोवन सावन आसा. मोगाळ भावां भयणीनो, सांजुवांची सुवार्ता जर तर आमी उक्ती केली थंयसर अशें आराम जाता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द देवासोवें आसलो. तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. नतलांचो खरो अर्थ होच जावन आसा. सर्वेस्पर देव ग्रिस्तकायेन आयिल्लो न्ही. बगार तो एक बाळ जावन जल्मलो. मनशापणान बरो न्हू, दुर्बळो आनी सादो मनीस जावन गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्मलो. पापा फ्रांसीस आपल्या सुवार्थेचो संतोश म्हणल्या पत्रांत अशें सांगता. देवाच्या काळजांत मनशाक एक विशेष स्थान आसा. इतलें प्रमुख स्थान की तो खुद्द दुर्बळ जालो. देखून ह्या पेस्ता दिसा देव आमकां हेंच सांगता. दुर्बळकाय एक अनवार न्ही, बगार तें देवाच्या मोगाक आनी बरवशाक लागीं जावचो एक रस्तो. पयलें, जेजू दुर्बळ जावन जल्मलो. जेजू वैभवांत जल्मलो न्ही. बगार एका साद्या आनी बावार्थी कुटुंबांत मरये आनी जुजेच्या घरांत जल्मत आसतना ताका खंयसरी सुवात लाबोंक ना. गोरवांच्या गोठ्यांत ताका जागो मेळ्ळो. त्या साद्या जाग्यार भाग्यवंत कुटुंबान आमकां नतलांचो खरो अर्थ दाखोवन दिलो. म्हणजे देव दुर्बळ्यां मदें वस्ती करता आनी आमची कुटुंबां जिवीत तो पवित्र करता. खंयच्या कुटुंबांत मोग, सादेपण आनी मागणें आसा तें एक नवें बेथलेहेम जाता. नतल आमकां आमच्या घराचें पवित्रपण परत सोदून नवें करूंक आपोवन दिता. जंय मोग वांटून घेतात, एकामेकाक बोगसितात, थंय तीं क्रिस्ताकच स्वागत करतात. जशें गोठो दैवीक मोगाचो पयलो आसरो जालो, तशेंच आमची कुटुंबां माया मोगाच्या हेरांच्या गरजांक पावचे वरवीं तीं काकुळतीचीं बोंदेरां जावंक पावतात. दुसऱ्यान देव दुबळ्यां संगी जियेलो. जेजून आपले मिसांव ह्या संवसारी प्रारंभ करता आसतना स्वस्थ रितीन आपलो दिश्टावो ताणें कळीत केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. वो नजरेताचो दिश्टावो ताच्या जिविताची वाट जावंक पावली. आनी देखून परगट जिणयेंत आमी पळयता जेजून पिडेस्तांक गूण केलें, बुकेल्ल्यांक खावंक दिलें, पातक्यांक बोगसिलें, तिरस्कृत जाल्ल्यांक वयर काडलें, कश्टतेल्यांक आनी वजन भोगतेल्यांक स्वकसाय ताणें दिली. अशें
ताणें बापाच्या मोगाचें मुखामळ आमकां दाखयलें. तितलें मात्र न्ही, देवाचें राज दुर्बळांचें मनान ताणें परगट केलें. देखून दुबळ्या वयर मोग नासतना नतलांचो संभ्रम आचरण करचो म्हळ्यार सुवार्थेचें काळीज विसरोन वेचें म्हणटा पापा फ्रांसीस. आज बेथलेमाच्या बाळकाक आराधन करचें म्हळ्यार ताचें मोगाचें सोपान आमी जारी करचें. देखून आमचे मोदें गरजेवन म्हणलो कोणूच आसनाय म्हणलो समुदाय बांदून हाडूंक हांवें आनी तुमी वावुरचें. ह्या दिसेन परत पापा जुआंव पावलो दुसरो आपल्या सामाजीक हुस्को म्हळ्यार दस्तावेजांत आमकां अशें सांगता. जेजू दुबळ्या सांगाता भोंवलो, दुबळ्या सांगाता तो रावलो, दुबळ्या सांगातास तो जियेलो. आपल्या संवसारी जिणयेंत तांचे सांगाता आपली वळख ताणें केली. आज आमी गरिबांक कितल्या मोगान पळयता तितलेंच आमी जेजूक लागीं सरता. देखून नतलांचें पेस्त म्हळ्यार आमी दुबळ्यांतय दुबळ्या जेजूक देखचें. आमी दुबळ्यांतय दुबळ्या जेजूक देखचें. तिसऱ्यान जेजून दुर्बळकायेचो अनुभव केलो. जेजू जल्मानच दुर्बळ जावन जल्मलो. गोरवांच्या गोठ्यांत एका कावणेर ताचो जल्म जालो. एक कूड मोलाक घेवंक ताच्या कुटुंबाक तवळ तांक नातली. म्हणजे जिविताच्या आरंभाचेरच जेजून दुर्बळकायेचो अनुभव केलो. जेजू जल्मल्ल्या 40 दिसांनी ताका देव तेंपलांत भेटयत आसतना ताच्या आवय बापायन खानीक सावन 2 पारवे दिले. त्या वेळार ग्रेस्त मनीस शेळी खानीक दिताले. पूण मोरी आनी जुजे दुर्बळी जाल्ल्यार तांणी पारव्यांक मात्र दिवयत आसले. हांतो जेजूच्या कुटुंबाची दुर्बळकाय कितें म्हणलें समजता. जेजूच्या बाळपणारच तो एक निराश्रीत जालो. हेरोदीच्या बियान जुजे आनी मरियेक जेजू घेवन इजिप्ताक पळापळ गेजय पडलें. तांचे लागीं स्वताचें घर म्हणलें नातलें. ती दुसऱ्या गांवांत एक परकी जावन जियेली. परत निमाण्या दिसा जेजू दुर्बळ जावन मेलो. ताची मुस्तायकी सयत सैनिकांनी वांटून घेतली. ताच्या निकेपाचो जागो आरिमातेच्या जुजेन दिल्लो. अशें तो ह्या संवसारी दुर्बळ जावन आयलो, दुर्बळ जावन जियेलो आनी क्रमान दुर्बळ जावनच हो संवसार सांडून तो गेलो. ह्या मरेपात जेजून आमकां दाखोवन दिलें की मनशाचें व्हडपण ताच्या ग्रेस्तकायेन ना, बगार देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या सेवेंत तें आटापून आसा. आज हें नतल आमकां दुर्बळ जावन जल्मल्ल्या जेजूक
दुर्बळांक देखोंक प्रेरण जावं. हर एक गर्दानाचो गोठो आमकां उगडास हाडटा की क्रिस्त आजुनूय आमचे मदें जल्मता. हर एका अनाथ भुरग्यातय, एकसुऱ्या प्रायवंतांतय, कश्ट भोगच्या कुटुंबांतय, निराश्रितांतय, दुर्बळ आनी अशक्त लोकां मदें तो आज आमकां मेळोंक राखून आसा. आज बाळका जेजूक आमी ह्या लोकाच्या मुखामळांत पळोवंक जाय. जी मुखामळां थकल्यांत, जी मुखामळां गायेल्यांत, जी मुखामळां रुदान करतात, ह्या तांच्या मुखामळार त्याच जेजूच्या मनशापणाचो प्रकाश आसा. केन्ना आमी दुर्बळ्यांक खाण, आसरो, नेसन, शिकाप आनी बुजवण दिता, तवळ आमी खऱ्यान दुर्बळांचे आपोस्तल जाता. जेन्ना आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत दुर्बळांच्या गरजांक पावोवंक आमचें काळीज उक्तें करता, तोळ आमची स्थळीय पवित्र सभा खरेंच एक बेथलेहम जाता. तर मोगाळ भावां भयणीनो, जशें मरियेन आपल्या बाळकाक फाळयांनी गुठलावन आपल्या वेंगेंत धरलें, तशेंच आमी आमचीं काळजां मोगान आनी सेवेन तीं भरुया. ह्या पवित्र रातीचो प्रकाश आमच्या घरांनी तशेंच दुर्बळांच्या काळजांत आमचे द्वारे तो प्रकाशून दी. तेन्ना आयचें हें नतल एक फेस्त जावन उरचें ना, बगार मोगाचें मिसांव जावन तें मुंदरून वेतलें. बेथलेमाचो बाळोक जेजू आमकां सुमेस्तांक ह्या दिशेन मेटां काडूंक दराळ कृपा दिवं दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येकतावन मागया. भावार्थाची उसारणी आज आमी करता आसतना आनी तो मनीस जालो म्हणल्या उपरांत थोडो वेळ मौनपणी उबे रावनूच आमी आमचे मदें जल्मल्ल्या जेजूक नमस्कार करया, आराधन करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळातावन बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र
कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सतमनता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. देव सावन आसा आमचो बाप. आमच्या मोगान बरोवन ताणें ताच्या एकल्यास पुताक आमचे मदें धाडून दिलो. तर त्या सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, पिर्गस कुटुंबा पासत आनी आमच्या घरसां पासत आतां आमी मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या जल्माची बरी खबर सगळ्या मनशा कुळाक धैर्यान परगट करूंक तांकां शांती समाधानाचे खातीर जावन तुजे कृपेन बळवंत कर म्हूण मागताव. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय मुखेल्यांनी तांचे निस्वार्थी सेवे मुखान कश्टांतल्यांक, निराशिल्ल्यांक बरवसो आनी भद्रती दिवन तांकां उजवाड दिवच्या वावरांत सुटसुटीत कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूच्या जल्माचो संभ्रम सगळ्या संवसारार संतोशान आचरण करतना ताणें हाडिल्ली सोडवणीची बरी खबर सर्वांक पावोवन सर्वां थंय संतोश आनी समाधान रास करूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे वरवीं, समस्ये वरवीं कश्टूंच्या सर बवार्थी लोकांक तुज्या पुता जेजूच्या उजवाडान बरोवन बरवशेची जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जल्म जुबलेवाच्या ह्या वर्सा तुज्या पुता जेजूची बरी खबर मिसांव गांवांनी परगट करच्या सर मिशनरींक तुजे कृपेन बरोवन सोडवणेची बरी खबर दगदने आनी अडचणे मदें धैर्यान परगट करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमा समेस्तांक जिणयेंत शांती समाधान आनी उजवाड लाभय आनी आमचो वावर करूंक आनी मोगाची सेवा भेटोवंक उर्बेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. आमचे हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेग आमची आशा तूं बरें कणसानाय. मागच्या आदींच तें तूं आमकां फावो करताय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. दिसा दीस पडत्या जिणयेंत जें कितें गरजेचें तें आमकां तूं लाभय. ही आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा जमो करचे इजमोल ह्या जगांच्या निर्वणा खातीर बाबा
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदरा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नियाक्या पवित्रसभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें. हो अजापवन गूढ संभ्रम जी भेटोवणी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता, ती तुका मानवो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपार दिसच्या देवाक वळखून आता ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. ती तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवान बापा पासत नाम पावो म्हजे पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच करो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत.
सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवान मरयेन आपल्या अंगपारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडणदाराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात आज आमी समरमता आनी त्या मरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदां अंगपारमय भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगवान जुसेक तशेंच भगवान पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआम थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंट क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिझॉगन जुआम आनी पावलो कॉस्प आनी धामिया ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षकांक आनी समेत तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जीवन
बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा आसो, पुनर्जिवनपण आसो आनी सर्गार सडणे आसो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या साहित्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बावडतसो बाप आब्रामाचो याज्ञ आनी तुज्या यासका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेंय बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळत कर. भवार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विश्ववंत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो ते पळय नाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुवांव, स्टेफान, मतियास, बार्नाबास ह्या तुज्या दमदुताच्या आनी रक्तसाक्षींच्या आनी सोमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशींतून सर्वेस्परा सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार,
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus,
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, वडा कुशालकायेन आनी दिनवासी काळजान आमच्या सडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमान आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणांचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमचें काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमचें काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
भगवंत तुझे करुयेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.